नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। बंदाचे दुसरे दिसा उद्देगीक वसणुकांनी वातावरण तापले। कुंडय मडकय करासवाड्यार उद्देग फोर्सान बंद केल्ल्यान तणाव। बँकांचे व्यवहार दुसरे दिसाय बंद, बाकीचे व्यवहार नित्या भशेन। गोंयची मायनिंग केस निर्णायक सुनावणे खातीर फुडल्या बुधवारा सुप्रीम कोर्टा मुखार। ओरिसा, कर्नाटका उपरांत गोंयच्यो केशी, गोंयच्यो याचिका बेगीन तडीक लावच्यो म्हूण सरकाराची कोर्टा मुखार मागणी। मोती दोंगर झोपडपट्टी वाठार जाहीर केल्ल्यान पुनर्वसना शिवाय घरां मोडूंक मेळची ना। हायकोर्टान केलें स्पश्ट, सरकाराकडेन मागली पुनर्वसन येवजण। तळसाझर वाठारांतले 101 घरांचेरूय कारवायेक स्थगिती। मुरगांव तालुक्यांतले 3 मतदारसंघात उदका पुरवण बंद। पीडब्ल्यूडीची मुखेल पायपलायन 2 कडेन फुटली। जुवारी नगर जाली सारकी, चिखलेचेर अजून काम चालू। खेळा मळार बार्सेलोना फुटबॉल क्लबान दवरिल्ले आंतरराष्ट्रीय सर्तींत खेळपाक गोंयचे 5 उदेत्या भुरग्यांक संद। खबर विस्तारान। बंदाचे दुसरे दिसा बिरेस्तारा गोंयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वातावरण तापलें। वेर्णे सोडल्यार कुंडय, मडकय, करासवाड्यार कामगार फुडाऱ्यांनी उद्देग फोर्सान बंद केल्ल्यान तणाव जालो। पुलीस फोर्स घालचो पडलो। कुंडय रस्तो आडायलो। थंयचे सुमार 300 उद्देग बंद आसात। मडकय जवळ जवळ अशीच परिस्थिती आसा। म्हापश्यां करासवाड्यारूय कामगारांनी उद्देग बंद केले। बंदाचे दुसरे दिसाय राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवहार बंद उरले। मात येरादारी, सरकारी खात्याचो कारभार आनी स्कुलां, कॉलेजी सुरळीत चल्ली। ही परिकाराची कंपनी पण आयज ताणें बंद दवरूंक ना। कित्याक तर परिकार सरकाराकूच नाका, पेमेंट वाडलेलो 385 रुपया। तर परिकार सरकाराक नाका, परिकार सरकाराक फक्त जाय आमी चिड्डायल्ले। देशभरातले मुखेल 11 कामगार संघटनांनी मारिल्ल्या बंदाचे उल्ल्याक गोंयान बुधवारा सामकोच उणो प्रतिसाद मेळिल्लो। पण बंदाच्या दुसऱ्या दिसा बिरेस्तारा सकाळी गोंयच्या वेगवेगळ्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या कामगारांनी उद्देग बंद दवरून मोर्चे काढले। कुंडय, मडकय, म्हापशा, करासवाड्यार, थिवी आनी हेर उद्देगीक वसणुकेनी उद्देग बंद दवरले। रस्ते आडायले। कांय कडेन कामगार फुडाऱ्यांनी फोर्सान उद्देग बंद केल्ल्यान वातावरण तापलें। रस्ते आडायिल्ल्यान येरादारीक त्रास जालो। मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स घालचो पडलो। आज कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटी एकूय कंपनी चलना, सगळ्यो कंपनी बंद आहात। कामगारांनी आयच्या बंदाक वस्तूत पाठिंबो दिल्लो आहा। हांगा कामगारांक इवन मिनिमम वेजीस मेळना। कांय भुरग्यांनी सांगलें की आमकां हांगा दिसाक 110 रुपया पगार दितात, सॅलरी स्लीप दिनात। सो इतले अंदागोंदी कारभार चल्ला आनी गोंयच्या लेबर डिपार्टमेंटान जेणी इन्स्पेक्शन करपाक जाय। मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटी हांव सकाळीं फुडें गेले तेन्ना कामगार सांगता की आमकां 90 रुपया पगार मेळटा आनी 2 मिनिस्टर थंय आसा, धवळीकार बंधू। मात वेर्ण्यात सगळे उद्देग चालू आशिल्ले। म्हापश्या, करासवाड्यारूय कामगारांनी उद्देग बंद दवरले। कामगारांनी वसणुकेच्या वाठारांत मोर्चो काडलो। मात हे वसणुकेन खासा पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। पुलीस प्रोटेक्शन सगळे हांगा दवरलेले आसा। त्याच्यात कंपनीत 4 कंपनी आसा। टाटा कंपनी ताणे चड हे दवरलेले आसा। टाटा कंपनीच्यान आमकां डायरेक्ट धमकी दिल्लेली आसा की तुम्ही ही कंपनी फोडून दाखवची आणि येवन केटी भितर येवन दाखवचे। तुमकां 3 महिने आपण जेलीत उरता। आमची सॅलरी आता 4,000 आसा। 4,000 जाले 5,000 जर आमचे सगळे कट जावन आमकां 3,800 रुपया 3,700 रुपया मेळटा। तो आता म्हणटा कितें सिलिंडर 900 रुपया तुम्ही सिलिंडर व्हरात आणि ते अर्धे पैसे आपण तुमच्या बँकेन दवरता। तुमचा बँक बुकाचो आमकां नंबर दियात। तर आमी 3,000चो घेवन 1,000चो सिलिंडर हाडून 2,000 आमी कितें करपाचे हे या पर्यटकांक। राष्ट्रीयकृत बँकांचे आणि केंद्र सरकाराच्या खात्यांचे चडशे व्यवहार दुसरे दिसाय बंद उरले। मात राज्य सरकाराच्या खात्यांचो कारभार सुरळीत चलतालो। येरादारी वेवस्थीत आशिल्ली। कदंबा, खाजगी बसी बिरेस्ताराय बंदान वांटेकार जाल्ल्यो दिसल्यो ना। स्कुलां, कॉलेजी वेवस्थीत सुरू जाल्यो। रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि श्याम सुंदर फट्टे प्रुडंटा खातीर।
गोंयची मायनिंग केस निर्णायक सुनावणे खातीर येता ते बुधवारा सुप्रीम कोर्टा मुखार येतली. मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांत उप्राशिल्ले समाजीक आनी अर्थीक परिस्थितीचे फाटभुंयेर गोंयच्यो याचिका सुनावणेक बेगीन घेवच्यो अशी मागणी ॲडव्होकेट जनरलान बिरेस्तारा हरीत खंडपीठा मुखार केली. ओरिसा आनी कर्नाटकाचे केशी उपरांत पूण हरियाणाचे केशी पयलीं गोंयची मायनिंग केस घेवपाक खंडपीठ तयार जालां अशें खण खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात. ओरिसाची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टाच्या हरीत खंडपीठा मुखार निर्णायक सुनावणे खातीर बिरेस्तार आयली. गोंयची केस बेगीन सुनावणे खातीर घेवची अशी मागणी ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टाक केली. पूण ओरिसा केशीचेर बिरेस्तारा सुनावणी पुराय जाली ना. शुक्रारा ह्या केशीचेर फुडें युक्तिवाद जातलो. ते उपरांत कर्नाटकान युक्तिवादा खातीर 2 दीस मागल्यात. ओरिसा आनी कर्नाटकाचे केशीचेर निर्णायक सुनावणी जातकच गोंयची केस येतली. गोंयची केस हरियाणाच्या केशी पयलीं घेवपाची तयारी खंडपीठान दाखयल्या अशें खण खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात. गोंयचे मायनिंगा विशीं सगळ्यो केशी सुप्रीम कोर्टान जनहीत याचिका म्हूण दाखल करून घेतल्यात. ह्या केशींचेर युक्तिवाद करूंक कोर्टान वरिश्ठ आदवोगाद हरीश साळवेक अमिकस क्युरी म्हूण नेमला. गोंय सरकारान आपलें प्रतिज्ञापत्र कोर्टान घाला. बुधवार मेरेन गोंयची केस येवपाची शक्यताय आसा. आतां सगळ्यांची नजर ह्या केशीच्या निर्णायक सुनावणे कडेन लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोतीदोंगर हो सरकारान झोपडपट्टी वाठार म्हणून जाहीर केल्ल्यान थंयच्या लोकांचें पुनर्वसन केले शिवाय थंयची घरां मोडूंक मेळची ना अशें मत हायकोर्टान उक्तायलां. सरकाराक 3 सप्तकां भितर त्या लोकांचे पुनर्वसनाची येवजण कोर्टाक दिवची पडटली. हायकोर्टान हे कराचेर कारवाय करपाक बेमुजत अंतरीम स्थगिती दिल्या. बिरेस्तारा मोतीदोंगरावेल्या तळसाजर वाठारांतले 101 घरांचेर कारवाय करपाक हायकोर्टान अंतरीम स्थगिती दिली. टील आमकां 22 डेट दिले, रिमुवल नोटीस दिले आनी ते नोटिसा प्रमाणे आमकां स्टे मेळ्ळ्या. आनीक जजान तांकां इंस्ट्रक्शन दिलां, लायक आमगेलो कलेक्टर ऑफ सावथ, दुसरो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सावथ गोवा, देन SP सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आनी तिसरे लँड रेवन्यू बीन पेंजींग. सो तेनिका कडेन नोटीस धाडटले आनी ते तेजेर प्रोसेस करची न्ही म्हूण हें करतले. आनी जेन्ना पासून हो प्रोसेस काबार जायना तेन्ना पासून आमगेली स्टे उरतली आनी केस चालू उरतली. मडगांवचो मोतीदोंगर वाठार गोंय सरकारान झोपडपट्टी वाठार म्हणून जाहीर केल्लो हाची नोंद मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान घेतल्या. कोमणीदाद प्रशासकान हालींच ह्या सगळ्या बेकायदा घरांक नोटीसी दिवन ती मोडपाचो आदेश दिल्लो. त्या वाठारांत रावपी लोकांची पुनर्वसणूक करपाची कसलीच येवजण तयार करूंक ना. ह्या लोकांच्या पुनर्वसणुकेची येवजण तयार करिनासतना अशा पद्दतीन तांकां भायर काडूंक मेळचें ना अशें हायकोर्टान म्हळां. मुखावेल्या आदेशा मेरेन घरां मोडपाक बंदी केल्या. मोती दोंगरावेल्या लोकांची पुनर्वसणूक करपा खातीर सरकार कितें करूंक सोदता ते 3 सप्तकां भितर प्रतिज्ञापत्रा वरवीं हायकोर्टाक सांगचें असो आदेश हायकोर्टान दिला. 11 मार्चाक ह्या अर्जाचेर मुखावेली सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी प्रतीक परब. घेऊ एक वेवसायिक विसव.